आणि दॅट वे यू नो सगळेच पेशंट जर गव्हर्मेंटान आयले मेडिकलान आयले जाल्यार मागीर सिस्टम इज स्ट्रेस्ड आनी मागीर वी कांट डिलिव्हर गुड्स. सो ताका लागून इट इज बेस्ट टू अप्रोच प्रायमरी हेल्थ केअर सेंटर or your family doctor and ask him about my risk of kidney disease, whether person is having a prostate problem, whatever it is. From that level we should start. बरोबर. म्हणजे हे जे ग्रास रूट लेवल म्हणटा की सकयल्या स्टेजेच्यान तुम्ही फर्स्ट कॅच देम दो दे आर ओल्ड कॅच देम यंग अशें म्हणटा म्हणजे कॅच देम अर्ली. एकदा जर आमी तांकां धरले जाल्यार व्यवस्थित तांकां हँडल करूयात आनी लॉट ऑफ थिंग्स म्हणजे दे कॅन बरीचशी तांकां क्वॉलिटी लायफ मेळटले. जर तुम्ही सांगला त्याचा जर निष्कर्ष असो काढता की वी हॅव टू फोकस ऑल्सो ऑन क्वालिटी लायफ, नॉट जस्ट बाबा कितकी वर्सां जगता किंवा कितको तो हेल्थी जगता हें म्हत्वाचें आसा. म्हाका सांग डॉक्टर, जेन्ना तुमी अशें ट्रिटमेंटा विशीं उलयतात किंवा एकदां तुमी म्हणलें की आतां केन्ना वखदांनी सुरू जाता, देन फायनली एक डायलिसीस स्टेज येता किंवा मागीर किडनी म्हणजे हेंचे तुमी टप्पे आसता पळय ते हाव यू डिसायड एंड वॉट आर द गायडलायन्स ऑर यार्ड स्टिक्स हाव यू फॉलो. सांगल्या प्रमाणे क्रिएटिनिन लेवल हे सगळ्यान गरजेचें आसता आनी नेफ्रॉलॉजी ओपीडी म्हणजे किडनीचेच दोतोरा कडले ओपीडीन क्रिएटिनिन प्रत्येक चेक करता प्रत्येक विजिटाक. आमी ताज्या पासून लेवल काडटात ताजे आनी ताका सांगता की ही इज इन स्टेज 1, 2, 3, 4, 5. सो एट दॅट 5 स्टेज 5 पेशंटाक जनरली डायलिसीस लागू शकता, पण सगळ्याकूच लागना. आनी क्रिएटिनिन लेवलाच्या पेक्षा इम्पॉर्टंट इज हाव पेशंट इज फिलींग हिमसेल्फ. पेशंटाक जर जेवपाक जायना, भूक लागना, उलटी येता, पांय खूब सुचता किंवा जर खरस मारता इतले पांय सुचता, जावं तो भ्रमिश्ट आसता, कन्फ्युज्ड आसता, असल्या स्थितीन पेशंटाक जनरली डायलिसीस लागता. आनी डायलिसीस हो प्रकार प्लॅन करून स्टार्ट केल्लो सदांच बरो. सो ताका लागून पेशंटान गरजेचें आसा की स्टेज 4रानूच नेफ्रॉलॉजिस्टा कडेन कन्सल्ट करपाक जाय आनी आपली कशी पॉसिबिलिटी आसा डायलिसीस करपाची ती डिस्कस करूंक सुरवात करपाक जाय. कारण जेन्ना पेशंट स्टेज 5 पावतात, ही हॅज ओन्ली 3 ऑप्शन्स लिटरली. वन इज डायलिसीस, वन इज ट्रान्सप्लांट एंड वन इज नो एक्टीव ट्रिटमेंट अदर दॅन मेडिसिन्स. आमकां गरजेचें आसा की हें समजून घेवपाक जाय की नो एक्टीव ट्रिटमेंट अदर दॅन मेडिसीन इज ऑल्सो पॉसिबल. फक्त ताका मेडिसीन दिवप आनी डायट कावन्सील करप. खूब फावट पेशंट्स मे ऑप्ट फॉर दॅट ट्रिटमेंट. जर दे ऑप्ट फॉर डायलिसीस देन अगेन दे हॅव 2 ऑप्शन्स, आयदर होम बेस्ड डायलिसीस ऑर हॉस्पिटल बेस्ड डायलिसीस. जाणट्या मनशांक पळोवंक गेले जाल्यार समटायम्स इट इज मोर एडवायजेबल टू डू होम डायलिसीस बिकॉज यंगर जो मनीस आसता ही इज ऑक्युपायड इन इज कामाच्या हेतून व्यस्त आसता. ही मे नॉट बी एबल टू अकंपनी आनी जाणटे जनरली खूब वीक आसतात. सो ताका डेली हाडून व्हरप हॉस्पिटलाक पॉसिबल नसता केन्ना केन्नाय. आनी दे एन्जॉय अ प्रिटी गूड इंडिपेंडंट लायफ. सपोज आमी तांकां घराच डायलिसीस करपाक शिकयले देन दे एन्जॉय अ व्हेरी गूड इंडिपेंडंट लायफ. ऑफकोर्स सगळ्यांकूच हे घरा करप पॉसिबल नसता. सो डेफिनेटली देर इज ऑप्शन ऑफ डुईंग हॉस्पिटल बेस्ड डायलिसीस ऑल्सो. सो त्या हॉस्पिटल बेस्ड डायलिसिसान एक वॅस्क्युलर एक्सेस करप गरजेचें आसता. सो तातूंत आमी जी फिस्टुला म्हणून प्रक्रिया करता, हाताच्या रिस्टान जोडटात आर्टरी आनी वेन, आनी ती मोठी जावपाक सादारण 1.5-2 म्हयने लागता. सो डायलिसीस सुरू करचे आदी 2 म्हयने हे करपाचे गरजेचें आसता. जे पेशंट पळय टायमार येनात कन्सल्ट करपाक तांकां मागीर एमर्जन्सीन एडमीट करून गळ्यान कथेटर घालून डायलिसीस करचें पडटा आनी तातूंत खर्चूय चड आसता आनी ताज्या पासून त्रासूय चड जाता. म्हणजे इन्फेक्शन जावप, ते कथेटर ब्लॉक जावप, असले त्रास चड आसता. सो ताका लागून पेशंटान टायमार येवपाक जाय हें डिसायड करपाक आनी कावन्सील करपाक. म्हणजे म्हाका दिसता तुमी सांगला प्रमाणे की हे जे जाणटे आसा तांच्यांनी जशें तुमी सांगलें की तांचे एक पर्टिक्युलर लेवलाच्या वेळार तुमकां वचून जशें कळ्ळें की आज सुद्दां म्हणजे आय मस्ट रियली कॉंग्रेच्युलेट यू कित्याक जाणां तुमच्या सारके तज्ञ किंवा पयलीं गोंयांत अशे नेफ्रोलॉजिस्ट कोण आसत नाशिल्ले. आतां ती साधन सुविधा म्हणजे यू बिंग एट गोवा मेडिकल कॉलेज ऑल्सो एंड प्रायवेट हॉस्पिटल म्हणजे आज हे फेसिलिटी गोंयांत उपलब्ध आसात. म्हणजे साऊथ गोवा म्हणा किंवा नॉर्थ गोवा म्हणा दोनूय कडेन आसात नेफ्रोलॉजिस्ट आसात आनी त्याच्या खातीर अशा पद्दतीची जी यंत्रसामुग्री आसा ती आमचे कडेन अवेलेबल आसा. प्रायवेटान आसा, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी आसा. पूण हाचो फायदो लोकांनी घेवपाक जाय एक गोश्ट. दुसरें म्हणजे डॉक्टर तुमकां विचारतलो आमचे तुमी दोन म्हणटात कोस्टल बेल्ट किंवा जाणटेपणांतली खुबशे फावटी अशें म्हणटात की जे सॉल्ट इंटेक आसा आमचे दॅट ऑल्सो प्लेज अ रोल. इज इट हॅविंग एनी सिग्निफिकन्स? डेफिनेटली सॉल्ट इज म्हणजे कितें आसा आमकां खुबशे आनी मागीर कितें जाणटेपणाक कितें तुका ती संवय जाल्ली आसता मातशी खारट खावपाची एक रेडी घेतला म्हणून ते तांकां आनी चड मीठ लागता. सो आय वॉन्ट यू टू एड्रेस दीस. हय म्हणजे आमचे जे इंडियन डायट आसा तातूंत नॉर्मली इटसेल्फ 10 ग्रामा वयर सॉल्ट आसता दिसाक आनी जे रेकमेंडेशन आसा दॅट इज टू यूज 5 grams ऑर लेस. सो अर्द्या उणें आमी करपाक जाय जे डायटान सॉल्ट आसा ते. डेफिनेटली सगळ्याच लोकांनी हे 5 ग्राम फॉलो करपाक जाय आनी जाका डायबिटीज आसा, प्रेशर आसा, किडनी दुयेंस आसा ताणें तर डेफिनेटली फॉलो करपाक जाय. सो हे कशें अचीव करप? मोस्ट इम्पॉर्टंट इज टू कट डावन ऑन
पिकल जे लोणचें जे आसा आनी जे खारें नुस्तें आमी यूज करता खूब फावट, पापड यूज करता, प्लस टेबल सॉल्ट. मेनी टायम्स आमचे घरांनी पळयता आमी की बायलां हेल्थाक लागून कमी सॉल्ट घालता आनी ते टेबल सॉल्ट घेवन लोक वतयता ताजेर. सो दॅट्स टू बी डिसकंटिन्यूड. आनी सॉल्ट इज अ मेजर टॉक्सिन फॉर पेशंट्स हू हॅव किडनी डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर. सो ते ब्लड प्रेशर वाडयता, ताका लागून किडनीचेर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पडटा आनी किडनी इज मोर लायकली टू फेल. म्हणून हे किडनी फेलियर म्हणजे जो आमकां कितें सगळें मीठ म्हणजे व्हडलेशें काय आसा म्हणजे लक्ष आसना, म्हणजे ऑफन वी टेक अननोविंगली, सवय जाल्ली आसता. जशें तुमी सांगलें की लोणचें नासता, आमच्या खारें नासता, किंवा आमी खूब जाण मातशें नाशिल्लेशें वयर आनिल्लें स्प्रिंकल करता. बट दीस एडवायस इज विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट. म्हणजे सॉल्ट कंप्लीट बर्न करप सारकें न्हय. बरोबर. वी शुड बी तशें डॉक्टर सहजा कोण करत नात. प्रॅक्टिकली म्हाका दिसता व्हेरी रेअरली आमी ओवर कॉशियस म्हणटा तोच मनीस बंद करता. अदर प्रॅक्टिकल पॉयंट इज सपोज 8 दीस जर मनशान सॉल्ट कमी वापरपाक सुरवात केलें जाल्यार जे आमच्या जिबेत रिसेप्टर आसता तांकां संवय जाता त्या नव्या जेवणाची. आनी आफ्टर दॅट दे डोंट कंप्लेन, मिन्स देर इज नो रिजन. सो पेशंट जर म्हणटा की म्हाका ते जेवण रुचीक लागना, देन ही इज लायंग. म्हणजे तो डेली ते फॉलो करिना. सो ताजे रिसेप्टराक 2 दीस आनी परत सॉल्ट तो दिलो काय मागीर संवय मोडना. सो 1 वीक इट टेक्स. अच्छा, सॉल्ट इज व्हेरी गुड. म्हणजे सर हे आमचे सगळे पळोवपी आसा तांच्या खातीर खूब म्हत्वाची हे आसा गोष्ट की जर तेंच्यांनी संवय लावन घेतली, म्हणजे बेसिकली तेंचें कंडिशनिंग करप तेंच्यांनी की आपूण फाल्यांच्यान कमी मीठ वापरतलो, हळूहळू संवय जाता आनी मागीर तुमकां कांय फरकूय असो जाणवना. मातसो डॉक्टर आनी तुमकां म्हत्वाचो प्रश्न विचारता. तुमी सांगलें न्ही की डायलिसीस ही एक म्हणजे पयलीं मेडिसीन सांगलें तुमी, डायलिसीस सांगलें, मागीर आतां आमी खुबशे म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेज सगळें गोंयांत आतां किडनी ट्रान्सप्लांट जावपाक लागला. सो वीच इज दॅट कट ऑफ पॉयंट, किंवा हाचे विशीं जर आमी उलयतले किडनी ट्रान्सप्लांट मातशें आमकां विस्कटान सांगा. सी जनरली ॲट प्रेझेंट गोवा मेडिकल कॉलेज इज डुईंग ट्रान्सप्लांट्स, बट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग डोनर अबव 60. दिवपी मनीस 60 वर्सां वयर वी जनरली अवॉयड. रिसिपियंट अबव 60 ऑल्सो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग. ताजें कारण अशें आसा की आफ्टर 60 लायफ एक्सपेक्टन्सी एज सच इज अरावंड 10 years. सो लायफ एक्सपेक्टन्सी जेन्ना पळय 10 वर्सां वयर आसा, देन ओन्ली वी एडवायज ट्रान्सप्लांट. बट दॅट इज द सिच्युएशन ॲट प्रेझेंट. सपोज ट्रान्सप्लांट नंबर्स वाडले, वी हॅव लॉट ऑफ पेशंट्स हू आर विलिंग टू डोनेट. इन फ्युचर वी मे बी एबल टू ट्रान्सप्लांट ओल्डर पीपल ऑल्सो. आनी अब्रॉड आनी मेनी अदर स्टेट्स इन इंडिया आर डुईंग वॉट इज कॉल्ड एज कॅडवर ट्रान्सप्लांट. म्हणजे जे मेंदू मृत्यू जाल्लो आसता, ब्रेन डेड जाल्ले आसता, अशे एक्सिडेंट विक्टिमाचे किडनी काडून असल्या पेशंटांक बसयता. इन दॅट सिच्युएशन सपोज द वेटिंग लिस्ट इज लेस, then we can consider giving transplant for older people also, because life on transplant better than life on dialysis. आणि there are something called as expanded criteria donor. म्हणजे आता तुमकां सांगलें हांवें की डोनर 60 वर्सांचो वयर असल्यार आमी एक्सेप्ट करिना, पण सर रिसिपियंटूच 60 वर्सांचो वयर आसा आनी ताजी जर स्पाउस हजबंड ऑर वायफ वॉन्ट्स टू गिव and they are also above 60, we can still consider this as expanded criteria and give. Because life on transplant with such kidney is better than to do dialysis. मला सांगा डॉक्टर की आता म्हणजे थोड्या ही कार्यावळ सोपत आयल्या अशें म्हणपाक हरकत ना, पण जर आमी ह्या कार्यावळीतले जर मुख्य जो गाभो आसा तो जर किंवा आमचो जो मेन थीम आसा त्याका धरून जर लोकांक एडवायस करता तर वॉट यू वूड लायक टू एड्रेस? आय वूड से 2-3 थिंग्स. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज स्क्रीन फॉर किडनी डिजीज. म्हणजे जेन्ना प्रॉब्लेम नासता तेन्ना आमी विसरूंक जायना की प्रॉब्लेम जावं शकता फुडाराक. सो डायबिटीज स्क्रीन करप हें गरजेचें. जाका पळय ऑलरेडी डायबिटीज किंवा प्रेशर डायग्नोज जाल्लें आसा ताणें आपले मेडिसिन्स घेवप खूब गरजेचें. आनी जाणट्या लोकांक किडनीचे दुयेंस जावपाचे चान्सीस अतिशय ज्यादा आसा. सो ताणें इवन मोर केअरफूल रावपाक जाय. प्रॉस्टेटचे प्रॉब्लेम निग्लेक्ट करपाक जायना, परत डायबिटीज ताणें निग्लेक्ट करपाक जायना, आनी किडनीचे दुयेंस जर डायग्नोज जालें जाल्यार योग्य सल्लो घेवपाक जाय आनी फुडें ताजेर ट्रिटमेंट करपाक जाय. दीस इज द इम्पॉर्टंट मेसेज. म्हाका सांग डॉक्टर, आनीक मातसो वता तो इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा. खुबशे फुडें कितें आसता की आमकां ते ऑन कावंटर किंवा पेन किलर्स घेवपाची संवय आसता, म्हणजे हाचोच एक बरोचसो डेफिनेटली तुमी रेज केलो खूब गरजेचो विशय आसा. आनी आजकाल खूब अवेरनस वाडला, पण तरी आसतना लोकांक कळपाक जाय की जे ऑन द काउंटर पेन किलर मेडिसिन्स आसा, म्हणजे पॅरासिटामॉल सोडून जी क्रोसिन टॅबलेट आसा ती सोडून बाकीच्यो गुळयो ज्यो आसा दे कॅन हार्म युअर किडनी. आनी जर दूख जर इतली आसा की परत परत ते टॅबलेट घेवची पडटा जाल्यार दोतोराचो सल्लो घेवपाक जाय की दूख कित्याक लागून जाल्या आनी तेजेर डायरेक्ट उपचार करपाक जाय. तुमी जर सदां उठून किडनीचे जर पिल पॉप करपाक लागले then kidney will pop off. That is how it is. बरोबर.
मला सांगा डॉक्टर, आता हे तुम्ही सांगलें न्ही, आता आमकां मातशें थोडक्यान अशें सांगा की हाऊ वी कॅन प्रोटेक्ट अवर किडनी, म्हणजे हाऊ टू टेक केअर, म्हणजे मे बी एज पर तुम्ही म्हणा की डायट, एक्सरसाइज, एवरीथिंग इन नटशेल आमकां थोडक्यान मातशें सांगा. So a healthy man, if he wants to keep his kidney healthy, has to drink lot of water. How much? At least 8 to 10 glasses per day. ओके, द युरिन जे पळय मूत जाता ते सामके धवे कलरचे आसचे, ते खूब डार्क आसचे न्हय. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट एडवायस. कट डावन ऑन सॉल्ट इनटेक, कट डावन ऑन युअर फ्राय फूड इनटेक, कट डावन ऑन नॉन व्हेजिटेरियन इनटेक एज सच, म्हणजे रेड मीट जे आसा ते कमी प्रमाणात खावचे. वी कांट लिव विदाउट फिश इन गोवा, बट फिश of fried type is not as good as the fish which is boiled. So boiled fish we can use. Cut down on other vices, tobacco. Smoking is quite bad for kidney. Alcohol. Drinking is very bad for kidney. So all these you have to cut down. One common myth is to drink lot of beer will result in lot of urine and kidney will get flushed. This is correct wrong. Current beer, all that it does is pushes lot of water inside the body. And kidney has to then pass out all that water. So kidney is working extra. आणि ते वॉटरा बरोबर खूब युरिक ॲसिड वता हांगा बियरीन, आनी अशें पळोवन आयलां की बियरी पासून स्टोन डिजीज वाडटा, कमी जायना. लोकांक खूब मिसअंडरस्टँडींग आसा की बियर पिल्यार किडनी डिजीज दुयेंस कमी जातलें. नॉट करेक्ट. बरोबर. म्हाका दिसता आयच्या कार्याच्या निमतान तुम्ही बरीचशी मोलादीक माहिती आमच्या सगळ्या पळोवप्या खातीर दिली. म्हणजे आपले किडनीचें आयुश्य कशें बरें दवरप, किडनी कशी हेल्थी दवरप, आनी इनडायरेक्टली स्वता कशें हेल्थी रावप, त्याच पण समजा दुयेंस आसा कशा रितीन स्क्रीनिंग करप, ट्रिटमेंट फॅसिलिटीज अवेलेबल किंवा ज्यो बाकीच्यो उपलब्ध आसा ते तुमी सांगले. म्हाका दिसता हो जो आमची जी मोख आसा ह्या कार्याच्या निमतान की सगळ्या लोकांक बरी भलायकी मेळची, बरें आरोग्य मेळचें, सगळ्यांची किडनी बरी उरची, स्पेशली जे जाणटे लोक आसात अंदूच्या वर्सां खातीर थीम असो आमचो आसा की त्यांचेर एक लक्ष आसचें, भुरग्यांचें आसचें, समाजाचें आसचें. वी कॅनॉट जस्ट निग्लेक्ट डॅम की ना ते आतां जाणटे जाला आनी तेंकां चलता अशें म्हणून तांचें पळोवन आसतना तांकां सुद्दां जगपाचो हक्क आसा, तांकां सुद्दां स्वस्थपणान जगपाचो हक्क आसा. हें जाणीव दवरून केन्ना तरी आमी जाणटे जातले हें मनान दवरून सगळ्यांचें बरें वर्तन आसचें, बरो आउटलूक आसचो आनी सगळ्यांक देवान बरें भलायकी दिवची अशी प्रार्थना करून हे काळीन तुमी वांटेकरी जाल्या बद्दल तुमकां काळजान संदेश बरें करूं. नमस्कार.